धर्मगाच्या भावाने बहिणीनो, आज काल पोर येवन पवित्रोत्मा आमचेर देवून आयला. पवित्रोत्मा आमकां सकाळी 7 तिळशिल्यांत कॅथोलिक पवित्र सभेन जें कितें करचें आसा तें पुरा फट म्हूण सांगून आज व्हडले व्हडले प्रवादी आमचे मोदें उदेवून आयल्यात आनी ते म्हणटात मोरयेक मान दिनाकात. सत सांगच्यान कांय बेना. तर त्या फाटल्या उदारांक सांगता, जर सगळ्या बायबलांत खंयपुणी मोरयेक मान दिवं नजो म्हूण खंयपुणी बरयल्लें तुमी दाखयल्यार आत्तां 6:30 वरार तुमी भायर येताना हांव तुमच्या सांगातात तुमच्या पंगडाक भितर सरता. खंयपुणी मोरयेक मान दिवं नजो म्हणून बायबलांत खंय म्हणी सांगलां जाल्यार हांव येता. चॅलेंज इज चॅलेंज. हांवें दाखयल्यार तुमी फाटीं येवचे. दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. काजाराच्या मिसाक घरचिंत नांत आवय बापय थोडे गडे आपणाच्या पुताच्या दुवेच्या काजाराच्या मिसांत बाग घेनांत येतात. केदाळ इन्व्हिटेशन दिताना सांगतात कोणाचे रे मीस. वचून वचून तोच मेळ्ळो गे तुका. हाचे लांब येता रे तो. आनी खंय हॉलांत थंय दवरलाय गी रे देवा. आमी जाता त्या भाद्रपाचे मीस बरो 11:30 जातात मीस जाताना आनी तांचे आणखी तेच्या पोटांतले पुरा काण्ण जाताना गेले ड्रेस हांगा दोंपळा आहलें हें आतांचें एक आयलां कालें दोंपळा हांगात दवरला. हें काल्यां जाता म्हळ्यार डॉक्टराक तोंदरे जावं नजो म्हण. डॉक्टराक तोंदरे जावं नजो म्हण. तो खंय खंय इंजेक्शन दिता न्ही ताका परत्यान हें वयर कर हें करचें नाका म्हण हांगात दोंपळो दवरला. तो खंय जाल्यार तो बुद्धी म्हण. कळ्ळें. कोल्ड शोल्डर खंय कोल्ड शोल्डर. आनी कालें हांगाचें पालो मुखार पाटी पुरा सारोवन टयॉन 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 म्हण खंय एका वरार येवन बसली. एका वरार येवन बसल्या उपरांत सुरू केलें. तें 300 रुपयांचें गो कापड तें कुल्ल्या कर्सांत मेळटा तें खार वाडलें. हें बॉर्डर बरें आहा न्ही. हें खंय करयलें हें पॅटर्न हांवें फस्ट पळोवचें खऱ्या माणीचें पॅटर्न. हें बरें आहा न्ही. हय की कितले दिले. तुमगेल्यान हाडलें गे तूं बेता न्हू. आमगेल्या की सांगलां ताची एक फोटो काडटा ते. जालें गी जालें. फस्ट पंक्ती गेली. फस्ट पंक्ती गेली जेवली करेक्ट साम्मा कालें 2 पटे खावन. जेवण कशें आहलें गरमया. हांवें सांगलां ताका दिवचें नाका म्हूण. लोणच्याक मीठच ना म्हणटा. खंय पुणी जेवण उणें पडलें जाल्यार सुरू म्हटलें मोर्ची करून घेचें न्ही. एक 50 जाणांक जेवण घालूंक तांकां ना जाल्यार मागीर कोणाक खाले कापयचें. ताणें चिंतिल्लें घरचीं एक एकली येतात म्हणून. तुमी पुरा सांतान तापोवन हाडला म्हण ताका काले गोठ. थंय घरांत हांव येतानांत सांगतात हांव पयल्या पंक्तीक बसतां तुमी दुसऱ्या पंक्तीक बसून फिडो बसोचें. मागीर पप्पा पप्पा म्हणून म्हजे कडच्यान येनाका. चक्रांक कळटा मागीर पुरा आयले आंत म्हण. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हे आमचे काजाराची रीत आमकां कांय पडोवन गेलां गी. खंयचें केटरिंग सांगलां कितले जाण आयल्यात तें जेवण पावलां गी पावता गी. आमकां कांय ना. आमकां कोडी काडचें मात्र. कोडी काडचें मात्र. कोडी काडचें मात्र. तें पावोंक ना हें पावोंक ना तें सामान जावना हें सामान जावना. तुज्या घरचें काजार तोंड दांपून दिल्लें खावन येवचें काम तुमचें. तुका काल्याक पूण मरी पळया थंय वायन उणो पडलो तिच्या गमनाक आयलें. तिणें तूं आमचे बरी माईक दवरून सांगोंक ना. तिणें खंय वचोचें की थंय गेली आनी
प्रॉब्लेम सॉल्व करून सोडले तिची सेवा त्या देखून तिका आज पवित्र सभा मानान लेखता सभार चवथे मेळट तिचे सभार सांगते तिका अर्थ जावंक नांत सभार सांगते तिका अर्थ जावंक नांत जाल्यार सगळ्यान तिने काळजांत जगोवन दवरले आज कुटुंबांत पती पत्नीनो सभार सांगती कुटुंबा जिबिताची अर्थ करून काण घेवंक जायनांत तुम्ही उलयल्यार आनी पेट्रोल घाल्ले बरेंच ताका गो संजेचे येवन काले मुणी पेंपारें सुरू करीत जाल्यार बायलांनो पूण आमी राखूनच रावता केदोळ तो उलयता गे म्हणून होय सबार सांगती अर्थ जायनांत तुवें उलयल्यार समस्ये दोडते जातात उलयना जाल्यार पळया तुमी गो काले म्हणी कोयांक 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 करीत म्हण चिंत्या कोयांक कोयांक करीत म्हण चिंत्या तुमी एक्की उलयनाकात तो कितलो मुसर भोव मारीत अर्द घंटो अर्ध्या घंट्या मागीर ताच्यात तोंडान देता हांव अर्ध्या घंट्यात हांव बॉम्ब मारता तुज्या तोंडात हांव एक उतर म्हणी आयले तुजे कडेन उलोवच्या बदलाक महिला पात्रा कडेन उलोवचें म्हण सीधा येता ते आमकां नाका महिला पात्रा कडेन उलोवचें नाका तूं म्हजे कडेन उलय म्हण सांगून ताका आनी इल्लें कुडसन प्रेज द लॉर्ड सबार सांगती अर्थ जावंक नांत मोरयेक पूण तिणें सगळी काळजांत जगोवन दवरल्यो त्या त्या समस्यांक त्या त्या दीस पर्याय खंडीत मेळटा आमी उलयल्ल्या मुखांतर कांय पर्याय करूंक जायना पांचवें मेळट देवाची आवय ती जाली जाल्यार तिका मेळ्ळाचे की तिने होगडायलेंत चड आज नित्यदार मायेचे नव्यान करतात वेलंकणी मायेचे नव्यान करतात धर्म करतात की तुम्ही सांगतात वाती सोवे एक तेसांव आसतात आता पळया ह्या भुरग्यांक कोली बोगतू पोतान पळयता आसा कोले बोगतीन मागतात म्हण दिशीन पळयना कित्याक मॅथ्स एग्जाम सोशल मोरये एकपटी ह्या वर्स वयर घाल माई सगळे वर्स वाचू ना तू कशेंय वयर घाल 2 कॅन्डलां पेटयता हे एडवान्स पास जाल्यार आनी 4 पेटयता म्हज्या कॅन्डला वरवीं तूं मोरीजी येता फेल जाल्यार पेटयल्ली 2 खाण व्हरता त्या बियान म्हणी तिने पास करीत प्रेज द लॉर्ड आज मोरयेकडे येऊन आम्ही आमच्या कुटुंबा पसत मागता पण मगाच्या भाऊ बहिणीनो मोरयेची जिणी आम्ही पळयली जाल्यार देवाची आवय ती जावन आसली घरा लेंगयेक ना देवाचे पूत जल्मतलो म्हळे त्या देवाच्या पुताक तिने गर्दनाच्या गोट्यांत जल्म दी जय पडले आणि उठाउटी त्या पुताक राखजे जाल्यार रातोराती इजिप्टाक दवजय पडले आदार आसलो एकलो जुजे तोय अर्द्यार सरलो वेदवती जाली एक सुरेजीनी वाडुल्लो पूत 30 वर्सां जाताना तो म्हणटा हांव सरकाराची खबर परगट करूंक भायर येता एक सुरपणान तिने जिणी जियेली सबार संगती तिने होगडावन काण गेल्यो तिका मेळिल्लें कांय ना पूण आखरेक तिका दिल्लें स्थानमान सोमयान श्रेष्ठ ह्या संवसारार तिने होगडावन काण गेलें जाल्यार देवान तिका उंच उबारलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी सोवे तिचे थंय आसची सोंसणीकाय त्या खातीर पवित्र सभा तिका आज गौरवान लेखता कित्याक म्हळ्यार तिने आयकल्लें एक जिणयेंत जाल्लें आनी एकच देवाचो पूत तुझ्या गर्भांत जल्मान येतलो दाविदाचे सिंहासनार तो बसतलो ताच्या राजवटकेक अंत आसचे ना म्हूण सांगून गाब्रियल बोडव्यान सांगलें पूण अखरेक ती कालें पळयता 3 केळ्यांनी उमकोळच्या एक ल्हान वस्तूर असो कुडको न्हेसोन सगळे कुडीचें रगत वारोवन 3 केळ्यार उमकोळच्या आपल्या पुताक सिंहासन ना
येना भांगार असो कुरो होऊना खांटे असो कुरो ताणे तकलेर दवरला पण मग ना मोरी कांय पुणी उलयली की देवा विरोध हा तुवें सांगलें एक घडलें आनी एक पण आमच्या घरा कांय पुणी कश्ट आयिल्ल्या वेळार पायण्यालाक पळोवन देव तुला कश्ट मजत घरात हेचे आणले की खुशीच्या घरात येऊन नातले की हांवें काले केला म्हणून इतलो तेर्स केला इतले मागणे केला पुरा म्हाकात दी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सोसनी कायेन तिने 6वें मॅट दवरले 7वें मॅट मोरयेन दवरले तिचे मागण्या जिवीत मोगाच्यानो निरंतरी ती मागते गेली आपण सो देवनी हांव खंय तरी घाल म्हाका तुजी खुशी जावं म्हजी खुशी नाही त्या खुर्साच्या त्या भयणान ती आपणाच्या पुताक तिने सांगात दिलो मागण्यांत या 7 मॅटां पासत आम्ही मोरयेक मान देता तर मगाच्या भावान आनी भयणीनो आज काल पोर येवन पवित्रोत्मा आमचेर देवून आयला पवित्रोत्मा आमकां सक्कळी सतां तिळशिल्यांत कातोलीक पवित्र सभेन जें कितें करचें आसा तें पुरा फट म्हूण सांगून आज व्हडले प्रवादी आमचे मोदें उदेवून आयल्यात आनी ते म्हणटात मोरयेक मान दिनाकात हांगा आसूं की पुरो पाटलावदारी म्हाका कांय बेन दिसा सत सांगच्यान कांय बेना तर त्या पाटलावदारांक सांगता जर सगळ्या बायबलांत खंय पुणी मोरयेक मान दिवं नजो म्हूण खंय पुणी बरयल्लें तुमी दाखयल्यार आत्तां 6:30 वरार तुमी भायर येताना हांव तुमच्या सांगातात तुमच्या पंगडाक भितर सरता खंय पुणी मोरयेक मान दिवं नजो म्हणून बायबलांत खंय पुणी सांगलां जाल्यार हांव येता चॅलेंज हांवें दाखयल्यार तुमी फाटीं येवचे बायबलांत मोरयेक मान दिजय म्हणून सांगिल्ले विशय बायबलांत आसात हांव तुमकां आतां दाखयता तुमच्या बोडा भितर रिगल्यार फाटीं येया कातोलीक पवित्र सभेक मोरयेक मानान लेखा पहिले काडा वांचेन दयेकर्न आतां सांगचे विशय दयेकर्न बरोवन काण घेया कित्याक सडावस जावन आमच्या घरांनी हे अर्दे कोळशे ते दळा येतात ते दळा येतात हे अर्दे कोळशे ते दळा आमच्या घरा येवन फस्ट सवाल आमकां घालचे आमकां कांय कळीत ना ताच्या उपरांत आमी कोंत पैनेलां सुबार घरांतली पुरा गेला कोंत गेला पैनेलां पुरा गेल्यान आतां खाली कुरीस मात्र दवरला खाली कुरीस मात्र आसा बायबलांत सांगला इमाजे दवर नजो काडा पयलें वाक्य लुकाचो वांचेल अध्याय 1 वाक्य 28-33 वाचा पळय एक कांड देवदूत भितर सरून तिचे लागीं म्हणालो नमान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे संगात आसा सगळीच शर्मेली पुरो त्या दाळा देवदूत भितर राहिलो आणि म्हणालो नमान कृपेन भरलेले देव तुझे सांगाता आसा कोणाची उतराई गब्रियल वय आमच्या कातोलीक पवित्र सभेंत आसच्या भुरग्यांक इतलेंत गोत्तू गब्रियल बडव्याची उतरना गब्रियल बडवो म्हज्या आनी तुझ्या घरा कामाक आल्लो गी न्ही खंय आल्लो देवासरची देव बापासरची वय गी आतां हांगा टिचरांक कितलें आतां काही आत वयर घाला टिचरां तुमच्या इस्कॉलांत हायेस्ट पोस्ट खंयचे हायेस्ट पोस्ट HM लोवेस्ट पिओ वय मग आता टीचर तुमकां कांय पुणी दुसऱ्या टिचरांक सांगोंक आल्यार तुमीच डायरेक्ट येतात की न्ही काले मुणी मेमो दितात
पैकी हे ल्हान उदाहरण दिवचें. आतां आमच्या इस्कालांत एचएम ऑफिसान बसून आसा, तिका कालेंगी आर्ने क्लासीच्या टिचरीक कालेंगी सांगचे, ती टिन टिन अटेंडर येता, तिने कालेंगी एक चिटीर कालेंग बरोवन आर्ने क्लासीच्या टिचरीक व्हरून दिता. एचएम ಕೊಟ್ರು ಓದ್ಬೇಕಂತೆ. ತೆದಳ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ HM ಬಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ಓದುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂಟಾगी. तशें म्हळ्यार फाल्यां आनी एक मेमो येता. वैगी न्ही. आतां टीचर तें वाचतना ಪಿಯೋನೋ ಚೀಟಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಚೀಟಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮುಣುವತ್ತಾಗಿ ನಾ HM ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈಗಿ ವೈಗಿ संदेश कोणाचो? HM असो. कोणे हाडलो? आतां पियोनाचो संदेश म्हणून सांगूंक जाताय ना. यें तशेंत संदेश कोणाचो? देवाचो. हाडूलो कोणे? गब्रियल बडव्यान. ताचें कांय ना, बाई आटकर सांगलें मात्र. ये इंग्लिशान 10ನೇ क्लासीन डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच म्हण आयकलां. देवान सांगलें डायरेक्ट स्पीचांत, गब्रियल बडव्यान इनडायरेक्ट स्पीचांत मोरयेक सांगलें तितलेंत. आतां हे मांडे सांगतात मोरयेक मान दिनाकात म्हण. तुमी मान दिवचें कालें. देवा बापान तर तिका मान दिला. देवा बापान तर म्हळां नमान मोरये म्हणून देवा बापान तर उल्लेख केला जाल्यार आज आसून फाल्यां सोपोटीच्या फोंडांत घुसोवन येच्या आमकां कित्याक आमच्या जिबे कित्याक आर मारले आहे तिका नमान मोरये म्हणून. आर मारल्यार मात्र जायना. कळ्ळें गी? देवा बापावरनी वयर वचोंक चिंचे नाका आमी. देवा बापानंत मोरयेक नमान मोरये म्हूण सांगलां जाल्यार हांवें आनी तुवें मोरयेक नमान मोरये म्हणून आपयत. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हें अर्थ जायना जाल्यार दयेकर्न काडा लुकाचो वांचेल 1 अध्याय 42-43. 42-43 एकी वडा ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव खुशीचें फळ म्हज्या माथेन म्हाका कशें पावोस जालें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हे अर्थ हे कोणाचे उतरां? एलिझाबेथीची. खंडिती नाही. एलिझाबेथीची उतरां ही खंडिती नाही. मागीर सांगता कोणाची उतरां. आतां हे समजचे जाल्यार इल्लें फ्लॅशबॅक वचोचें. फिल्मांत पुरा फाटली काणी सांगतात पळय तशें फ्लॅशबॅक. पयलो गब्रियल बडवो कोणाक दिश्टीक पडलो? जकारियाक. आबाक जकारिया ताका भुरगीं नासलीं. ताका कितें लटरी उठली धूप घालूंक. धूप घालूंक येताना आनी चिंतलें कितें म्हळ्यार तुवें पातयणी आली धूप घालतना देव देंवन येता. सो धूप घालतना खंय पुणी भुरग्याचें देणें विसारया म्हूण सांगून धूप घालते आसलो देवदूत देंवन आयलो. जकारियान विसारच्या पयलेंत जकारियाक देवदूतान म्हळें तुका भुरगीं जातात. आसलो पेंटान बॉल ना काय काडया. देवदूता कडेन वो म्हातारो बत्ताना सोडलोलो. अशेंत सोडल्यार वो रावना म्हूण ताचें नेटवर्क कट करून सोडलें. नेटवर्क कट केलें. इनकमिंग येना, आउट गोईंग येना, बंद. पूण ताका नेटवर्क केदाळ आयलें. मागीर ताका नांव दवरतना नेटवर्क मेळ्ळें पळय ताका. ते दमणसर बंद केलें. ताच्या उपरांत देवदूत खंय आयलो? मोरये कडच्यान आयलो. वैगी तूं गर्भेस जातली, देवाच्या पुताक जल्म दितेली. ओके. आतां बायबलांत खंय म्हणी सांगलां की मोरयेक
दिश्टीक पडून जाल्या उपरांत एलिझाबेथीक वचून गब्रियल बडव्यान खबर दिली की ना आता आम्ही वांजेलांत वाचता उठा उठी मोरी उठली आणि गेली खंय जुदेया गावाक आतांचे बदल सुमार 145 किलोमीटर नजर येतात जुदेयाक आतांचे बरे राजांचं बस आसले ट्रेन आसले प्लेन आसले काय ना वेचें जाल्यार कशें पांय वाटेन वचो जाल्ले पांय वाटेन वचो जाल्ले मिनिमम 1 म्हयनो म्हणे काडला कोण ना तिने आता मोरयेक कितले महिने 1 महिनो आता म्हाका सांगा बायल मनशानो 1 महिन्यान कळटा की गुरुवार म्हणून ना पूण हांगा एलिझाबेथीक मोरी गर्भस्थ जाल्या म्हण कोणे सांगले ताचे पहिले एक सेंटेन्स आसा पळया पवित्रोत्मो आसा की वांजेलांत आसा की पवित्रोत्मो एलिझाबेथेर आयलो आणि ती म्हणाली पळय गे आता ही उतरां एलिझाबेथीची की पवित्रात्म्याची पवित्रात्म्यान एलिझाबेथ मुखांतर सांगयिल्लीं उतरां म्हळ्यार म्हज्या देवाच्या मातेन पवित्रात्म्यान मोरयेक देवाची आवय म्हूण उलो केला आसतना म्हाका आनी तुका कितें जालां मात्याक हांकार झडल्यार मात्र मोरयेक गौरव दिवंक जायना ना जाल्यार गौरव दिवंक जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया लुकाचो वांचन अध्याय 1 वळ 48 तिसरें हे अर्थ जायना जाल्यार लूक 1:48 दयाळ दिश्टगली या फुडा सोर संतती कोणाक मोरयेक सोर संतती हे उणुदाक पडले संततेक मात्र मोरयेक नमान म्हण पासारूंक जायना म्हणून तेत म्हणटात वांजेल सर्वस्व वांजेलांत आले आमी पातेसई वांजेल नासतना दुसरें ना पूण वांजेल म्हणटा आसता म्हूण सोर संतती म्हाका भगवंत म्हूण पासारतल्यो तर खंय गेलो वांजेल डिलीट जाला आसता देवाचे उतर सांगता मोरयेक सदैव म्हणून पासारेचय म्हणून हे म्हणटात मोरयेक मान दिनाकात म्हणून कोणाचे आयकतात तुमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 8वो अध्याय वळ 33-34 देवान विंचलेल्या विरोध फिर्याद हाडतलो कोण ती नितीवंत म्हूण देवूच फैसल दिता जाल्यार तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकत प्रेज द लॉर्ड मोरयेक हांवें आनी तुवें विंचलें गी या त्या पास्टरान विंचलें त्या ब्रदरान विंचलें ना कित्याक जेजूक मळबारतावन सकला घालची तितले सकत देवाक नातुल्ली गी मोरयेच्या मुखांतर हे जाल्लें गे ताणें ना या एक रूख बेतून काडून रुखाच्या भितर तावन भायर पडी येता आसलें जेजूक वय गी देवा बापानंत तिका पवित्र म्हूण सांगून मागून विंचलां जाल्यार मनीस जाल्ल्या आमकां ताचे विरोध सवाल करूंक ना म्हणटा साम पावलो देवांत निर्दोशी म्हणून तांकां विंचून काडलां जाल्यार ती निर्दोशी न्हय म्हूण फैसल दिवंक तुका कोणें सांगलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक गौरव दी जय जेजू कोणाच्या गर्भात आयलो मोरयेच्या वैगी म्हाका मोरी म्हणटाना दूद केल्लें आयदान उडासा घेवचें दूद केल्लें उडा पयलें आमी ल्हान आसतना म्हाका आनी म्हज्या भावाक फायटींग जातालें ताकाच आयदान कोणाक घे म्हण कित्याक धुंचें सोडा कॉल एकत्त बोटान क्लीन करून दवरतालो आयदान आतांचें दूद सोडा पयलींचें दूद चूरवून केल्या बरो साई मांडटाली मोरयेच्या गर्भांत आसलें कोण जेजूने
वय आजी तुम्ही पुरा मलगडी मनशां भुरग्यांक पळोवंक येतात न्ही कोणी म्हणी तुमच्या वाड्यांत म्हणी कोणी म्हणी बाळंतेर जाल्यार एक 7 दिसा उपरांत भुरग्याक पळोवन 7 दिसा पयले वचनात कित्याक हांकां करेक्ट कोत्ता तिकले रांदचेंत 7 दिसा उपरांत प्रेज द लॉर्ड भुरग्याक पळोवंक येचें न्ही तिकले आनी ताका भुरग्याक पवलेंत न्हिदावन आसता वयगी हे प्रायवंतांक गेल्यार सत्त सांगता भुरग्याची सोंडी पळयनात फस्ट जप्पय जाल्यार तोंड पळयनात भुरग्यांचे फस्ट गेली कुडको उखल त्या कुडक्या भितर काले लिपोवन दवरलांगी अंखंत गोत्तोयते कुडको उखल्लो आनी पळय जाय जाल्ले पळयले 3 किस दिले जाले थंय पावना जाले चेरको म्हणून किस दिल्यार चेरको म्हणून जाले ते कन्फर्म प्रेज द लॉर्ड ताच्या मागीर सुरू तुझे बरीत गो बळे काण बळे फुल्ल सोल्लंत आयला नाक नाक बापूच मंडे नाक प्रेज द लॉर्ड आनी आतांची तोडी पळय कितलो डाऊट म्हळ्यार पप्पाय वाईट मम्मी वाईट सुकन खंय म्हणी ब्लॅक आयले सत्य सांगता आतां खासदारी जिवितांत कावन्सिलिंगाक येवनचे केसी आहात पळय येत दोगांची फायटींग आखत तेंका सेम फादर आमी वाईट तेय वाईट ब्लॅक कशें आयले खंय पुणी वाड्यान एकलो ब्लॅक अंकल आल्लो मुग्दले प्रेज द लॉर्ड तुमकां कळोवन दी एका भुरग्या थंय 12 तकलेची लक्षणां आसतात आवय पोंतातावन 3 तकल्यो बापाय पोंतातावन 3 तकल्यो 3 तकल्यो म्हळ्यार 100 तकल्यो इशीन 100 तकल्यो पळया हे थोड्यांक एक 45 वर्सां गेल्या उपरांत दादल्यांक 45 वर्सां गेल्या उपरांत हेलिकॉप्टर देवोंक हांगा एक हेलिपॅड जाता वैगे त्या दाळा थोडे सांगतात म्हज्या पप्पाक आल्ले म्हाका कित्याक ना त्या दाळा तुम्ही चिंतजे तुझ्या आबाक आल्ले रे आबाक फुल्ल हेलिपॅड आबातान तुका आयला आता कळ्ळे जीन्स तशेंच पिडाई थोडे फाटी वयर तावन दमतात बापाय पर्यंत भुरगीं आसतात आवय पर्यंत भुरगीं आसतात वैगी आमच्या आवय बापायचे लक्षण भुरग्यांक आयला वैगी थोडी आवय बापाय सांगतात आता खालेंगी कुत्त ना पदर म्हज्या धुवेक म्हजें लक्षणंत येवना पदर हांवें विचारचें कोणें ताका पळयल्लें तें कामाच्यान पदर बरें कामाचें मेळ्ळें आमकां बरें पळयलां ताणें ताचेंच लक्षण आयल्यांत कित्याक म्हळ्यार कामाच्याक ताप आयल्यार भुरगें खाण खायना वचून तिचे कडेन न्हिदता तुका ताप आयल्यार न्हिदे म्हणटा कित्याक तुवें पळोवंक नाय तुवें पयशे जोडच्यात पडले हांगा मोरयेच्या गर्भांत कोण आयिल्लो जेजू वैगी जेजू कोण देवाचो भूत देव पण ताचे थंय आसले वैगी 9 म्हयने जेजू मोरयेच्या गर्भांत आसलो जाल्यार त्या देवपणाची साई इल्ली पुणी मोरयेक लागल्या गी ना त्या खातीर तिका मान जेजू तावन मोरयेक मान मेळ्ळा त्या देखून माथेवचो वंजल 7 अध्याय 17वी वळ सांगता बऱ्या रुखातावन बरें फळ मात्र मेळटा बऱ्या रुखातावन बरें फळ मात्र मेळटा आनी नेक्स्ट तेय अर्थ जायना जाल्यार लुकाचो वंजल 2 अध्याय वळ 51 जेरुसलेमांत जेजू भायर पडलो वैगी 3 दीस नापयन जालो पूण मोरी आनी जुजे ताका
सोदून काण घेवन आयली. ताच्या उपरांत आमी वाचता तो तांच्या सांगाता नाजरेताक गेलो. थंय तांकां विधेय जावन हो मोरयेक आनी जुजेक जेजू विधेय जावन चल्लो जाल्यार तुका आनी म्हाका कितें? वांजेलांत उतर आसा न्ही. तो विधेय जावन चल्लो, मोरयेक विधेय जावन चल्लो म्हूण सांगल्यार हांवें आनी तुवें मोरयेक विधेय जायचें की नाका? तर ह्या भगवंत मनशांनी मोरयेक मान दिवन जो वांजेलांत ना म्हळ्यार आज आमच्यो कितल्यो इगोर्ज्यो मोरयेक समर्पण केल्यात? कितले आसात? जेजूच्या किसड मोरयेक समर्पण केल्ल्यो ती इगोर्ज्यो. तशें जाल्यार आमी मोरयेक मान दिवचें जेजूक पसंद जायना जाल्यार कोण सकडी मोरयेक समर्पण केल्ल्या इगर्जेक येतात की व्हडल्यो व्हडल्यो पिड्या येतात तांकां. बेसांवां कित्याक मेळटात? आमी मागल्लें मोरये मुखांतर मागल्लें कित्याक मागण्या मेळटा? खाली कातोलीक पवीत सभेक सकला घालूंक मात्र हें उपयोग जाता न्हय आसतना दुसऱ्या कांयकी न्हय. सत पयस करूंक जायना. सत केदाळाय पयस करूंक जायना. आनी थोडी म्हणटात बायबलांत तेर्स संग जाय म्हूण ना. आसाय? आमी तें आयकता तेर्स बंद हालेलुया म्हूण सांगचें म्हूण हांवें बायबलांत. मागीर कित्याक सांगतात हालेलुया म्हणून? पूण उडास दवरा. जे कोण सांगता, जे कोण तेर्स सांगनाका म्हूण तुमकां सांगतात ती तुमकां सांगतात वांजेल वासी नाकात, वांजेलांतली उतरां सत न्हय म्हणून. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तेर्स सुरू करतना सांगता आमी. खंय आसा तें? सांत पावलाच्या सकड पत्रांनी अक्कड जावचें बापाच्या पुताचे. वांजेलांतल्यान तें काडलां. सतमंतां खंय आसा? वांजेलांत आसा गी? वांजेलांत आसा गी? वांजेलांत बायलें कांय म्हणी सतमंतांत आसाय ना. तशें जाल्यार सतमंतां म्हूण नाका म्हणटात. आमचे बापा खंय आसा? वांजेलांत आसाय? तुमच्या वांजेलांत आसाय? तशें जाल्यार जेजून शिकयलें मागणें सत न्हय, तुमी सांगो नजो. तेर्स म्हणना नाकात म्हळ्यार जेजून शिकयलें मागणें सत न्हय, तुमी सांगा नाकात. नमान मोरये कोणें सांगलें? देवा बापान गब्रिएल बोडये मुखांतर सांगलें पयलें. दुसरें पवित्र आत्म्यान एलिझाबेथान मुखांत सांगलें भगवंती मोरये देवाचे माये. बायबलांत आसा. मिस्तेर बायबलांत आसात. आनी तेर्स बायबलांत ना म्हळ्यार हे कोण म्हूण कळटा म्हूण तुमकां? असल्या पिशार घालच्या उतरांक मोल दिवन कथोलीक पवीत सभेत हांवन पयस गेल्ल्यांक सांगा पाटी येया, पाटी येया. मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सारकी. उलो मारता माये आमी तुजी भुरगीं. तू आमची माय, तू आमकां जाय. तुजे सरशी येता विघ्ना आदवारां सुका दुका. माय तुजो आदार मागता. विघ्ना आदवारां सुका दुका. माय तुजो आदार मागता. मोरये